Isaiah chapter 54 verse 17. तुझे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हातेर सफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीव पोटकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. हे सेरेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग. म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पोर. Psalm chapter 121 verse 2. सेरेस्परात हांव येता म्हजो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31. इतले सकट आमच्या दोळ्या उजेर आसतना आनीकय आमी कितें म्हणयेत? जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? रोमन चॅप्टर 8 वर्स 35. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातान वेगळी करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, कडा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार, आपाय वा तलवार. Zechariah chapter 2 verse 9. हांव जातलो ताचे भोंवती एक उज्याचो पागोर. उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. Matthew chapter 16 verse 18. हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे कडाप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पातळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण कितेंच तुजेर जैत व्हरची ना. कित्याक तुका आनी वारूंक हांव तुजे सवें आसा. उलयता तो सेरेस्पोर. Psalm chapter 46 verse 1 to 8. देव आमचो आसरो. देव आमचो आसरो आनी आमचे बोड. कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भुंय कांपात जाल्यारी, दोंगोर दर्याच्या गुंडायेन पडतीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यारी आनी ताच्या उसांबळ्यान दोंगोर तरतरीत जाल्यारी आमी भियेवचे ना. दळपारचो सेरेस्पोर आमचे सवें आसा. याकोबाचो देव आमचे कोटे. एक न्हंय आसा तिचे फांटे देवाच्या शहराक परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा ते हालचे ना. दीस उदेतना देव तांच्या आदाराक येता. राष्ट्रां तरतरतात, राजवटां धंडळटात, तासोक ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळपारचो सेरेस्पोर आमचे सवें आसा. याकोबाचो देव आमचे कोटे. येया सेरेस्पोराची कृत्या पळया. पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता.